64 लोग था। लायंस वाले ने 30 लोग को लिया था। अभी 30 लोग बाहर है। अभी 30 लोग की जगह 12 लोग को ले रहे हैं। हम लोग का भी पेट रोजी रोटी है ना सर, कि हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर हम लोग डायरेक्टर से पूछा, सर हम लोग का भी नाम था, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल वो को 30 आदमी 12 आदमी को लेगा, बाद में टेंडर होने के बाद लेगा, ऐसा बोल के हम लोग को रुका के रखे। अभी लेने का कोई बात ही नहीं कर रहा है और वो जवाब ही नहीं दे रहा। गया तो डायरेक्टर बोल रहा है देखेगा, बाद में देखेगा बोल के ऐसे बोल। अभी हम क्या करेंगे, हमको भी काम धंधा नहीं है। हम इतना साल से अभी सर्विस किए इधर, 15 साल से एयरपोर्ट में कितना मेहनत किया हम लोग। अभी सबको लेगा तो सबका रोजी रोटी चलेगा ना सर। और बोल रहा है कि दूसरा एयरलाइंस में जाओ। अभी हमारा उम्र होने के बाद कौन एयरलाइंस में लेगा। अभी बोलता है 45 के ऊपर लेता नहीं सर। अभी क्या करेगा, तो इसके लिए हम लोग अभी तड़प रहा है। 20 वर्सां हांगा काम करता आमचे सगळे वर्कर्स आहा, 20-25 वर्सां जाले ते काम करता। सडनली कोण दिल्लीचो एक्चुअली कितें टेंडर येताले ते 3-3 वर्सां चेंज जाताले आनी ते आमकांच दवरताले कामाक। अशें फर्स्ट टेंडरवालो येयलो की सडनली आमकां सांगनासतना विथआउट काय लेटर ना काय ना सडनली आमकां कामासून काडलो। तो दिल्लीचो कोण येयलो टेंडरवालो तो हाणें सडनली आमकां इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय, 1 म्हयनो पयलीं आमकां काडटा म्हणून, काय इन्फॉर्मेशन ना काय ना, सडनली येवन आमकां कामासून काडले। आनी मागीर आमी सगळे डायरेक्टर कडेन गेले, उलयले, सर हम लोग को काम का क्या हुआ सर, सडनली निकाला तो कैसा हम लोग किधर जाएगा म्हणलें। तो म्हणपाक लागलो कितें आमी तुका घेता, सगळ्यांक घेता आमी। पयलीं आमी हिंगा 30 जाणांक घेता, मागीर तुमकां नॅक्स्ट टेंडर येतलें तेन्ना आनी 30 जाणां घेतले। अशें करून घेता म्हणून तेणें आमकां सांगलें तेणें। आनी आतां 3-4 म्हयने जाले आमी घरा कडेन अशेंच कांयच ना। आनी आतां सडनली पळयताले 12 जाणांक घेता म्हणटा। 12 जाण अशें कशें घेतले 12 जाण, 40 जाण भायर आहा आमी। ते आमचे चीफ सुपरवायझर नानू रातोड आणि संदेश मौरेश यांच्यानी कितें लिस्ट काडूं 12 जाणांक घेवपाचे। आनी हितून कृष्णा चव्हाण हितून लिस्ट काडला ते 12 जाणांक। आमी कितें म्हणटा, आमचे मांग कितें 12 जाणांक तुमी घेत न्हू, घेता जाल्यार सगळ्यांक घे, 12 जाणांक घेवपा न्हू, सगळ्यांक घेवपाचे। आनी ते डायरेक्टरा कडेन आनी आमचे मनोहर पारेकर भाई आहा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता, हांव धन्यवाद करता, तो आमकां हेल्प करता म्हणून। यांचे एक टेंडर असले, ते टेंडर त्यांचे काबार झालं म्हणून एका भायर काडलेले आसा। आनी एक लॉयन म्हणून एक टेंडर घालून तो न्यू जॉईन जाल्लो आसा। पण हेजी कितें आसा, ते न्यू यंग जनरेशन भुरग्यांक घेतले आसा। हे जे 30-35 इतले वर्साचे लोक काम करता, यांच्या खातीर कांयच विचार करूंक ना। विचार करपाक जाय आसले, हे सगळे गरीब लोक हे ह्या कामार डिपेंड आसले ते, पण हितून कितें जायना। पण एअरपोर्ट जे नेगी आसा, डायरेक्टर आसा नेगी आसा पळय, तांकां लक्ष घालून हे जे इतले 50-60 जण भायर गेल्ले आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन भितर घेवपाचें आनी एक कायमस्वरुपी काम तांकां दिवपाचें। त्याच लागून मागीर सरकारा कडेन हांव उलयता, मातशें हांकां लागून रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमान की डायरेक्टर साहेबान आमकां सगळ्याच कामाक दिवपाचें आनी सगळ्याच आमच्या पोटभटाक आमकां लावपाचें म्हणून। आमची फॅमिलीक मागीर कोण ना आमचे, आमी आहा तितलेच। ताका लागून आमी 12-13 वर्सां लागून हांगा काम करिता, आमकां अशेंच काडटा। ताका लागून तुमच्या कडेन मागता हांव, मातशें सरकार आमचे कडून लक्ष घालपाचें आनी आमच्या बाल भुरग्यांक मातशें हें करपाचें, आमचें काम आमकां रिटर्न दिवपाचें म्हणून।